प्रितीच्या भयणी भावांनो, सादे काळाच्या 17व्या आयताराक देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरणा घेवया. शॉपिंग मॉलान वा सुपर मार्केटीन वा ऑनलायन शॉपिंग करता आसतना जायते फावटी आमकां अशें बरयल्लें मेळटा, बाय वन गेट वन फ्री, एक घे एक फ्री. असले स्किम्स आमचे दोळे मुखार आयले म्हणटच आमचें मन ओडटा. जायते फावटी नाका वा गरज नासल्यार देखून आमी तें घेवंक फुडें सरता. ते घडयेक आमकां तें फ्री दिसता. खऱ्यानूच तें फ्री काय? आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 3 वेपारी सांगता. तांतल्यो 2 वेपारी आमकां अशें मेळटा, उंच मोलाची वस्त घेवंक आपलें आसले नासले सगळें विकता आनी ती वस्त मेळून घेता. दुबावयले संवसार असल्यांक पिशे म्हणटा. हें खरेंच पिशेपण काय? हें समजूंक एक ल्हानशी घडणी आयकुया. ही घडणी तुमी जायते फावटी आयकल्या आसतली. ही कथा जिम आनी डेला हे घोव बायलेची. काजारी जिवितान खुशाल आसलीं, पूण गरीबसाणेन तीं जियेतालीं. गरीबकायेक लागून भाड्याच्या घरान रावतालीं आनी जोडलोली जोड ताचे घराचे रेंट फारीक करूंक आनी दिसा दिसाचो देस्पेस करूंक तीं मोडटालीं. नातालाची परब लागीं येताली. नातालाचे परबेक तीं एकामेकाक सदांच गिफ्ट दितालीं. असले परिस्थितीन तांचे लागीं फाव तितले पयशे नासले देखून गिफ्ट दिवंक तांकां आगोड जातालें. जिमा लागीं गोल्ड क्लोटेड एक घडयाळ आसलें, पूण ताका पडटो नासलो. आनी देखून डेला ताची बायल आपले लांब सुंदर केंस विकून आपल्या घोवाक जिमाक गोल्ड क्लोटेड घडयाळाक एक पडटो घेता. जेन्ना जीम सांजचो घरा येता, डेलाक पळोवन सगळो तोटाकता, कित्याक तिचे केंस लांब आसले ते मोडये जाले. डेला पोतीक सोजमायता कित्याक कशें जालें तें, आनी ताच्या हातान हो घडयाळाचो पडटो घालता. दुकान भरोवन जीम डेलाक सांगता, हांवें हें घडयाळ विकलें कित्याक म्हाका जाय आसले तुजे लांब केंस उगोवंक दांतोणी जाय म्हणून, आनी ते खातीर हांवें तुका दांतोणी घेतल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे काणयेंत खऱ्यानूच जे जीम आनी डेला एकामेकाच्या मोगान पिशीं कशीं, पूण खरेंच ती पिशीं काय? हे घडणेन आमकां जायते तरेची शिकोवणी शिकोवंक मेवता. पूण देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक 2च मुद्दे हे घडणेंतल्यान नियाळुया. पयलो मुद्दो, कोणाक कितें आमी दितात जाल्यार ताका प्रायस आसता, किंमत आसता म्हूण जाणा जावंक जाय. फ्री लेगून दिलें जाल्यार ताचो प्रायस किंमत उणी जायना. दुसरी शिकोवण, जीम आपले बायलेक डेला खुशाल करूंक सोदतालो आनी डेला आपले घोवाक खुशाल करूंक सोदताली. आनी ते खातीर आपल्या मोलाची आनी मोगाची वस्त ती विकून ही खुशालकाय ती हाडूंक सोदता. आयच्या शुभ वर्तमानान तो संदेश आमकां मेवता. उंच मोलाची जर तर आमकां वस्त जाय जाल्यार किंमत दिवची पडटा, आनी ती जाल्यार चड किंमत दिवची पडटा. पूण जिविताचेर नदर मारल्यार जायतीं आमची भाव भयणां तांच्या संबंदान
ओ हेर सुवातेर उंच किंमत दिता पूण जायते पावटी ती जिवितान फटवता. कित्याक काय? कित्याक मनीस आपलेपणान लोबदून जियेता आनी तेच खातीर दुसऱ्याची वस्तूची किंमत तो विसरता. वस्तू दिल्ल्यांक वा केल्ल्यांक ती किंमत आसा म्हूण विसरता आनी आपलेपणान आपस्वार्थान जिवन आपलोच फायदो पळयता. आनी तेच खातीर संवसार असल्यांक सगळें आपल्या दुसऱ्यांक दितेल्यांक पिशी म्हणटा. आयच्या पयल्या वाचपान देव सोलोमन राजाक अशें म्हणटा, तुका जाय तें माग. आनी सोलोमन राजा लांब आवक, ग्रेसकाय वो दुस्मानाचो प्राण मागचे बदलेक आपल्याक विवेकाचें गिन्यान दिवंक मागता. कित्याक इस्रायल पोरचेचो ताका सांबाळ करचें मन आसलें आनी देव ताका कोणाक दिवंक ना आनी हे फुडें कोणाक दिवचो ना असलें विवेकाचें गिन्यान दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, उंच मोलाची वस्त ओळखून घेवंक आनी उंच मोलाची वस्त आमी मेळूंक तोसपीस करूंक तेच देवाची कृपा, तेच देवाची विवेकाचें गिन्यान आनी शक्ती मागुया.